मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिषी दर्पण पळिताश आमगेल सकड यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आयचे प्रोग्रामांतू आमगेलोटू ज्योतिषी तशीची वेदमूर्ती मुलकी रमानाथ भट मामासाची हांकां कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता आसा. तशीची ह्या कार्यक्रमाक आमी शीर्षिका ज्योतिष्य तशीची एक शास्त्र म्हूण दवरला. कसल्याक म्हूण सांगला री एक तुमगेल कसले एक धार्मिक प्रश्न यश पुरो हे एक एपिसोडांतू आनी एक वेदमूर्ती ज्योतिशी दोन्ही जावन आशिल्ली मिता म्हळ्यार पौरोहित्य तशीची तेवटूची ज्योतिषशास्त्राचे अध्ययन करून ज्योतिशी जावन आशिल्ली मिता दोन प्रश्न तुमकां निमगुच्याक अवकाश आसा. ज्योतिषा संबंध पावले तुमगेले कसले प्रश्न आसला निमगू येता ना मैं एक धर्मशास्त्रा विशयी खंयचे शास्त्रा विशयी तुमगे खंयचे एक प्रश्न एक भटमामा निमगू का म्हूण मना दिसला रे तेवेळी तुमी हे प्रोग्रामांतू निमगू येता. फोन नंबर कशी तुमकां तुका डिस्प्लेन दिसता आसा 63640 हे पुराय तुमकां कसो तुका डिस्प्ले नंबर दिसता आसा की त्या डिस्प्लेक नंबराक तुमी कॉल करून तुमगे डाउट्स निमगू येता. बट तुमी कितले वस्तूंनी ज्योतिष सांगता आसाचे 96 मिगले पाठशालेचे अध्ययन जातरी ताचे नंतर म्हाका ज्योतिशा वयर फुडें देखून आसक्ती आशिल्ली. तशी ज्योतिशाचे मार्गदर्शना खातीर हांव मस्त एकडे तेकडे म्हळ्यार कोण मेळटा कशें ताका म्हाका समजावन गेलो त्या वेळार ताका सांगिल्लें तशें आमकां म्हळ्यार पुरोहितपणाचेच म्हळ्यार एक आमकां मार्गदर्शन करून येयलें म्हूण ना म्हणटना ज्योतिशाक हांव करतना म्हाका चांग ताका अनुकूल जावन वचून मेळ्ळें. तशें एक 5-6 वर्सां सादारण 2002 हांव ज्योतिशाचें अध्ययन 2-3 गुरू गेले की घेतला. मागीर अशीच म्हळ्यार ताका खंयचेय एक शास्त्राक एक खंयचे एक विद्याभ्यासाक कशें म्हळ्यार शिक्षण काल जाल्यार कालम स्वब्रह्मचारिभ्य कालम पादम कालक्रमेण अशी कालक्रमेण आमकां ताजे अनुभवान करतना येवचे. एक कॉलर आसा बट उलोवन येता. नमस्कार नमस्कार उलयाची. नमस्कार. खंयचे गांव खंयचे गांव कोड्याळा देखून नाव तुमगेलें वंदना निमगे प्रश्न मला शास्त्र विषय निमगोचक निमगे उलया. ते म्हळ्यार आमी वर्डीकोन वचले भितर हाडटना बागला लागी आमी ते तांदूळ दवन केलो जाल्यार मस्त नारी म्हण ते सांगतात न्हू ते समूह ते म्हळ्यार भितर हाडटना केलो जाल्यार नारळ दवर न्हू तेका तशें शास्त्र करताले चले भितर हाडटना. ओके प्रोग्राम पळयाचे उतर दिता. थँक्यू. आनी म्हणचे आतां तांदूळ एक कडेन आमी मस्तूच्या नज्ज म्हूण म्हणटाची ಕೆಲವು कडेन आमी ते शेर पाडोवन वच्ची क्रम आसा हें समूह म्हूण तांगेलो एक प्रश्न. वर्डिक म्हळ्यार आमी स्वयं ताका श्रीरामचंद्र सीता स्वरूप एक लक्ष्मी नारायणाला स्वरूप म्हणूच आमी ते वधूवरांक पळोवप जाल्यार म्हणटना तांणी स्वयं तांणी देवा स्वरूप म्हणून आमकां भावन तशी म्हणटना आनी ती स्वयं महालक्ष्मी म्हणलेली एक अनुसंधानारी तीन घरा भितर वतना धान्य समृद्धी अटू समृद्धी जावं घरांतू रिक्त पायार तिने भितर वचना जे म्हणाल कित्याक तो एक संप्रदाय चोल येयला ते खंयचे वायट न्हय म्हणून सांगता हांव. आनी ते कडेन गेल्यार खंय आमी केरळा ते कडेन गेल्यार आमी तांदळां मुड्यार राबोवन तांकां कन्यादान करचें तसलें आनी रूढी अशी ओटू तांदळां त्या गांवांत रूढी आसा आनी तूं तें एक शास्त्र समन्वय म्हूण न्हय ते एक संप्रदाय चोल येयला कशें आमी विरोध करूं ना. करेक्ट.
एक रूढी म्हणून मलगड्या तुला ना चोल नेला रूढी म्हळ्यार ताका एक संप्रदाय म्हणून येता आमगेला एक वाक्य आसा शास्त्रात रूढी रूढी बली बली असे असी. म्हळ्यार केलो पटी शास्त्र प्रमुख जावन आसता जाल्यार उडतुलान चोल नेले रूढी कसं आस की त्या बाई चुकी नाही म्हणून सांगून एक आमगेल्या शास्त्रांत एक वाक्य उल्लेख जाता संस्कृतांत एक श्लोक तशी मागीर तुमी आतां ज्योतिष शिकून जाता रे बटो आता तुमगेल्या घरान सांगचे ज्योतिष तशेंच विंगड विंगड कुटुंब प्रश्न येता पळय हां तशी पळोवचें गेल्यार मस्त कुटुंबाचे मला ते ಕೆಲವು प्रश्न तांगेल्या मलगड्यात दवरूं तशें कसले आसा की म्हळ्यार कुटुंब प्रश्न जाल्यार त्या कुटुंबाचे पुराजन ಒಟ್ಟು जावन खंय एक मलगड्याल घर एक कुटुंब एक कुटुंब प्रश्न म्हणटा एक 4 जण नासल्याचे हांगा ते म्हळ्यार खंयचो एक विशय आयला रे एकल्याक एक ಗೊತ್ತುಸ್ತಾ एकल्याक ಗೊತ್ತುಸ್ತಾ पाय ते तांकां भिन्नाभिप्राय विचारत तशें न्हय आशिल्लें तें अशें न्हय पूण सांगचें ना न्हू ताचे खातीर पुराजनान ಒಟ್ಟು जावन घेवन पळोवप तसले कुटुंब प्रश्न पळोवच्यो भारी चांग मागीर तांगेले जी वैयक्तीक आतां कुटुंबाक म्हळ्यार थंय वपास भेद येता म्हाका कांय तो धरना हांव कसले तंद मेळका अशी पुराय येता म्हणटाना वैयक्तीक जावन करचें तें तांगेले वैयक्तीक प्रश्न कुटुंब प्रश्न पुराजनान मेळ्ळें घेवन करचे खातीर कुटुंब मूलगर कडेन दवरची की एके 4 जण कुटुंबाच्यान ಒಟ್ಟು जावन पळोवचें तें यथोक्त म्हणून सांगीत ओके आनी ಕೆಲವು पटी तुमी पळयतना प्रश्न पळयतना ಕೆಲವು ते कुटुंबे दोष म्हूण दिसता तांगेले बाप की मांत की अनेक कडेन की तुला दोष दिसता तुमकां त्या दोश सम केल्यार तुमकां लायक म्हण तुमी एक सांगल्या म्हणटा रे उदाहरण एक तांणी आतां तुमगेल्या म्हणटाची आमकां तांकां जायना एक तांकां हें नंबीक ना एक तांणी दूर आसताची तांणी आनी तूं बागी जायनाची तसल्या वेळा तुमी कसं करताची अगत्य कशें म्हळ्यार खंयचे एक दोश म्हूण आसवय म्हणून जाल्यार तें आमी प्रयत्नेन ते परिहार करून घेवका म्हणालें शास्त्र आपन्नो यदि चेत आतां तेंची त्या विशयार परिहारा विशय येता बटो एक कॉलर उलोवन त्या निमित्त तुमगे लागीं नमस्कार उलयाची नमस्कार खंय तुलान उलोवचें मंडे सर उलयाची उलयाची వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ಸಪ್ತಮ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾದಶ ಶುದ್ಧಿ ಜಾವಕ ಮಾಡ್ತಾನ ಮುಹೂರ್ತಾಕ್ ಹಲೋ ಮುಹೂರ್ತಾಕ್ ನವ ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಅವಳಾರಿ ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತ ಅವಳಾರಿ ಗರವತ್ವ ಮುಹೂರ್ತ ಅವಳಾರಿ ಸಪ್ತಮ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾದಶ ಶುದ್ಧಿ ಜಾವಕ ಮಾಡ್ತಾನ आताची प्रामुख्यते कसं ते जाऊ का ओके ओके दवरे फोन दवरायची प्रोग्राम पळयाची थँक्यू मॅम ओके 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 आनी म्हणजे आता एक शुद्धी जाऊ का मुहूर्ताक म्हण म्हणटाची ताजी कितली इंपॉर्टन्स आसा कसले ಖಂಡಿತ ಮುಹೂರ್ತಾचे ಎಂಚು ವಿಂಗಡ ಜಾತಕಾचे कॉन्सेप्ट विंगड मुहूर्ताचे कॉन्सेप्ट विंगड मुहूर्त पळोवचे कशें म्हळ्यार मुहूर्त माधवी तांतू प्रत्येक जेवण आमकां भारी छंद कोण सांगला आनी सांगिल्लो विशय ह्यो प्रधान घरावकलाक चतुर्थ शुद्धी विवाहे सप्तम स्या मुंजेक अष्टम शुद्धी प्रतिष्ठादिकाक द्वादश शुद्धी हें सुखाची म्हणून सांगता मागीर तांतू शुभग्रह असल्यार शुभग्रहा निमित्यान शुद्धी म्हळ्यार शुद्धी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आतां घरावाक लाग चतुर्थ शुद्धी म्हळ्यार शुद्धी म्हळ्यार ते स्थानारी लग्नात चतुर्थारी आमकां खंयचे मुहूर्त म्हणून दिला खंयचे लग्न म्हणून दिला त्या लग्नात कोण चतुर्थारी घरावाक लाग जाल्यार चतुर्थारी खंयचे ग्रह अशें जे म्हणून अर्थ जाल्यार तांतू शुभग्रह आसवय म्हणून जाल्यार ते शुभग्रहाक फल अनिश्ट सांगना तशें मी तें ग्राह्य अंतू खंयचे म्हळ्यार प्रत्येक जावन विवाह उपनयन प्रत्येकाकय खंय ते म्हळ्यार सीमंता समेत सांगता आनी कर्ण वेदनाकय सांगता प्रत्येकाकय ते स्थानाक शुद्धस्का म्हणून सांगता त्या प्रकार ते अत्यंत अगत्य जावन आशिल्लें प्रत्येक मुहूर्त पळयतना किंवा मुहूर्त घालतना ते पळोवन घालता मागीर आतां ಕೆಲವು मुहूर्त कशें म्हळ्यार आतां पयचे घरावकला कन्या मुहूर्त दिला कन्या लग्न मुहूर्त दिला ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ अष्टमार गुरस त्यातून ते कशी म्हणारे अष्टमार असल्यार तो शुभ नवांश घेवन मित्र नवांश एक वर्गोत्तम नवांश घेवन असवय म्हणून जाल्यार तो ते मुहूर्त योग्य म्हणून घेवन जातकार घालताची आनी तो मुहूर्ताक चांग एक बल आसा आनी त्या मुहूर्ताचे पळोवचे रिवाज ताणे आतां निमिरामणिकेची ते स्थान शुद्धी आसता म्हणून सांगता ओके
अनेक समय तावळ तुम्ही पर्यायाविषयी उल्लेख आशिल्ले आता कुटुंबाच्या ಒಟ್ಟು ಮೇಳತ್ತರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾನ್ ತನಿಗೆ ಸಹ ಕೊರೆತ वय इंडिव्हिज्युअल जावं तांनी तांगेले खातीर जावन एके तांगेल घराचे कसं समस्या आसा त्या समस्ये खातीर पर्याय करता जाल्यार ते यथोक्त ते म्हळ्यार आतां कुटुंबाची पुराय मेळनाची म्हळ्यार तांगेल समस्या पर्याय जावं न्हय सांगता कशी म्हळ्यार आपण न्हय म्हळ्यार आपत ना म्हाका आपत ना म्हणून एकलो सांगता म्हाका आपत ना म्हळ्यार म्हाका कसं नाही तोंदर ना हांव काय करना म्हणून जाल्यार शास्त्र सांगता म्हळ्यार आज आपत ना म्हणून अर्थ न्ही मुखार सुनू ते आपत तुमकां येवचे साध्यता आसा तशें जाल्यार मागीर ती प्रति एकल्यान येतान तूं त्या दोश वय म्हणून जाल्यार ते परिहार कोरका म्हणून प्रश्न मार्गांत खडाखंडीत जावन सांगता आता अनेकला पयर एक प्रश्न आशिल्लो बटो कसं म्हळ्यार एकलो एक घरकाडे चवथी मस्त वर्सुलान तांणी कोरून येयल्याची एक कडेन तांणी प्रश्न पळयतना तुमगेले मूल मालगड्याल घर विंगड आसा तस देखून चवथी सगळे कुटुंबाच्यान ते मलगड्या ते कोरका मलगड्याला एक जाग आसता कोणें नाची जाल्यार त्या स्थाना वचून तुमी एका कसले एक ते मलगड्याला एक दिव आनी जळयताचे तस देखून चवथी थंय कोरका म्हणून एक प्रश्न रायला तेन्ना हांणी म्हळें कसं म्हळ्यार आतां आमी इतली वस्तुलान कोरून येयल्याची आमी ते वचून थंय दिल्ली म्हणून जाल्यार थंय चवथीक कोरची कोण म्हूण हांगा तांणी करता आसची थंय वचून चवथी कोरची समूह हांगा तेन्ना घरकड कसले आराधना कोरची नाका म्हळ्यार चवथी एक खंयचे ते पुरो व्रत म्हणून घेता तशें जाल्यार मागीर ती व्रत कोणेय तांगेल घर कडेन तांणी कोरचें आनी कांय तोंदर ना कोरयेत म्हणून सांगता आत्तां केलो म्हळ्यार आतांचे केलो कडेन हांव आयकलो प्रश्न मार्गांत ते तुमी 8 घर कडेन म्हळ्यार एक कुटुंब 8 घर कडेचे वच जाता म्हळ्यार प्रत्येक तांगेल कसं की एका संकल्पा खातीर तांणी दवरून घेवन करता आसची विंगड घर कडेन तुमी पुराय जाण ಒಟ್ಟು जावन कोरका म्हणलें नातल्यार ते तुमकां दोश जाता म्हणून अशी पुरा म्हगेल्या लेकार ते अबद्ध म्हणून सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार आयच्या काळार एक जावन अशी पळोवचें गेल्यार प्रॅक्टिकली म्हणटा ते साध्य ना दोनीचे तांगेल कसं की एक संकल्प अर्थांनी आतां आमगेले कुटुंबांत आमगेले कुटुंबाचे मूल घर कडेचे वतेस आमगेले घर कडेचे वतेस म्हणून आमगेल घर कडेन चवथ कसं केलें आमगेल संकल्प आमगेल मालगड्यान संकल्प ताजे पयशे फूड थंय येयले वय आमी जाल्यार आमगेल कालानुक्रमार ते आमगेल घर कडेन चवथ चोलन येयला कशें आसा की तेच प्रकार कोरका तांतू आनी वापस थंय ಒಟ್ಟು जावचें म्हळ्यार थंय वेवस्था करची कशी कुटुंब म्हणटा ओड जाता वापस थंय ಒಟ್ಟು करचें तें वेवस्था करचें हें पुरो कश्ट जाता म्हणून जाल्यार करचें कांय तोंदर ना जाल्यार हांगा घरकड करता आसतना चवथीक वेवस्था कसं न्हय तें पळोवन घेवन योग्य मार्गदर्शन करून घेवन हांगा राबोवन घेवन थंय वचुका जाता आनी तूं तांगेल घर कडेन तांणी व्रत करचें आनी तूं कांय तोंदर ना कोरकाची म्हणून सांगता म्हळ्यार कोणाले संकल्प आसा की तांगेले पुराय जनान म्हूण न्हय हांव म्हणाले आनी तूं संकल्प कोणालो आसा की तांगेल घर कडेन करचें आनी व्रत करचें आनी कांय तोंदर ना घर केन्ना विंगड जाला की ताणें तागेल अभिवृद्धी खातीर तागेल येळगे खातीर तागेल घर कडेन व्रत करून येवचें आनी कांय तोंदर ना मागीर तशी अयो आमगेले कुटुंबाची चवथ आसा तुमकां साध्य आसल्यार वचाची कुटुंबाची चवथीक देवा पांय पडून येयाची तांकां कांय तोंदर ना आनी तुमगेली चवथी तुमी चलासून व्हरचें योग्य म्हणून म्हगेलो अभिप्राय आणि उपसूच्या माणय उपसूचे त्या विधान कसं नाही मला आता माणयंतू चवथी एक मंच म्हणताची आमी एक माणय म्हणताची त्या माणय एक सानिध्य असतं की कसं त्याची क्रम माणय तू सानिध्य म्हणना हें पुरो आज काल पुरो हसल पुरो एक विडंबनात आयला सत्य जावन सांगता जाल्यार ताका माणयक तांचो सानिध्य अशें कसं न्ही तांचो ना ते माणय विंगड आतां त्या रूक कसले गेला म्हणजे भिन्न जाला म्हणजे वापस ते पळोवंक जाल्यार प्रश्न पळक म्हण केलो जण सांगता ना ना तशें कसं ना माणय म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ते एक गणपतीला एक विग्रह करचे करता सर आसूं तसं एक वेवस्था तांचो कसं न्ही सानिध्य आसता हें पुरो बरी कसं न्ही बरी केलो पुरो अबद्ध त्यात विंगड चेंज करता जाल्यार पळोवंक शास्त्र विरहित तें पुरो ताका कसं न्ही ना प्रधान कसं म्हळ्यार गणपतीला चवथी मुर्तीक भिन्न जावचें ना जे मातये मुर्ती भिन्न जावचें ना जे मातये मुर्ती यथोक्त जावन घेवन पूज करून येवका म्हणून मात्र शिवाय आनी तें माणय तशें जाला माणय दवरचें कसं वर्सा एक वेळा आनी ताका मागीर कसं न्ही ना कसं आसता कारण माणयेर घालताची ताका कसं तें पळोवचें एक तांचो कल आसा हें पुरो अबद्ध म्हणून दिसता म्हाका तशें कसं न्ही ना तसं कसं न्ही माणय चेंज जाल्यार केन्नाय चेंज कोर येता कोर येता आमकां ती माणय जायना एक ती माणय पूर्ण जाली
पाय पडचे वरून खंयचे चांग उदका ओळचे उदकां घालचे नवे करचे न्ही ताका वापस ते माणे उपसूचे हे ताका कलस हे पुरो बद्द म्हणून म्हाका दिसता. तशें तुमकां एक तो डिस्प्ले नंबर दिसता आसा त्या नंबराक तुमी कॉल करून ज्योतिशा संबंध पळयले कसले तुमगेले प्रश्न मुंजल्यार खंडीत जावन निंबू येता आनी खंयचे तुमकां एक शास्त्रा विशय कसले डाउट्स आसल्यार त्या वेळ जाल्यार निंबू येता. कालावकाश आसा तुमकां एक 8 काल 8 पत्ते त्या वेळार कार्यक्रमा वेळार तुमी सीधा प्रसारांत तुमगे कसले डाउट्स आसा जाल्यार खंडीत निंबू येता. आनी पंचमारिष्ट दोश म्हणले पडो ते कितले इम्पॉर्टंट आतां केलो जन पडल्या गेलचे बस फुडें एक शांती कोरयता केलो जन 3 वर्स भितर कोरयता केलो जन 5 वर्स भितर कोरयता. पंचमारिष्ट म्हणाल ताची एक प्रामुख्यत कसं ना पंचमारिष्ट खंडीत जावन गर्ग समितीन सांगिल्लें आसा पंचमारिष्ट म्हळ्यार लग्नात पंचम स्थानार आशिल्लो जाल्यार खंयचे ग्रह मारी त्या चेरडान जन्म आयिल्लो तेन्ना सांगता जाल्यार विशय आनी त्या 3 म्हयनो 3 वर्स म्हूण न्हय जाल्यार तितले शीघ्रारी ताका जावंक जालो जाल्यार परिहार कोरकाची आनी पंचमारिष्ट एक त्या शास्त्रां आशिल्ले तसले विशय तो तातूंत खंयचेय ते ना ते कोरका म्हूण अशें कसं ना ते शास्त्रा सांगिल्लो विशय. लग्नात पंचम स्थानार रवी नासता बापसूक चंद्र नासता रावसूक तशीची कुजा नासल्यार आसल्यार बावंड अशी ताका सांगता. गुरू राहू केतू शनी चेरडाकची अनिश्ट म्हणून सांगता आनी तो पापग्रहांक चड ताका सांग प्रतिफल सांगला म्हळ्यार वायट फल सांगला आनी तो पंचमारिष्ट आस आनी त्या पंचमारिष्ट शांती करचे विहित कोरकाची. आता एक उदाहरण एक तुमकां एक पंचमार बुध आसा म्हणलें क्या बुधाक मावळ्याक अरिश्ट म्हणलें क्या अरिश्ट म्हळ्यार मावळ्याक कसा नमने अरिश्ट अरिश्ट म्हळ्यार तांतू इश्ट अनिश्ट म्हणून म्हळ्यार आमकां इश्ट न्हय आशिल्ले जावं जाल्यार ते खंयचे म्हळ्यार मानसीक दैहिक आर्थीक व्यावहारीक सांसारीक तांतू खंयचेय जावचे पुरो कसरी तांतू आपत्ती येवचे पुरो अंतू त्या अनिश्टाचे म्हळ्यार मिगेलेच एक अनुभवान तूं मिगेले एक क्लायंटाक ताका तशी जाल्यार ताका चल्लो जन्म येता आनी ताका पंचमा आनी रवी पंचमार रवी ताका चेरडा पाळण्यांक घालचे वेळार ताका जावंक जालो शांती करूं जायनी. तदनंतर 3 म्हयन्यान करुया म्हळ्यार तामिलांक कशें म्हळ्यार पाळण्यांक घालतना करूं जायना जाल्यार मागीर ते बळान जालेली ना 3 उठा न्हू म्हळ्यार 40 दीस नंतर जावका म्हणून आसा. तदनंतर करूं जायनी 3 म्हयने जाले जायनी करूंका जायनी हांव ताका सांगलां कोरका रे खंडीत कोरका म्हणून हे सत्य विशय. तशींच एक 6 म्हयने म्हणटाना तो बाईक राबोवन घेवन फोनार कोणाला उलयता आशिल्लो म्हाका तुला ना गेलो तसो बस ताका लागनी तो बाईक राबोवन घेवन तो देवन राबला लक्षण दाखयलें म्हणजे बाईक तागे बस लागून बाईक हागेल पायार पडून हागेल पाय फ्रॅक्चर जावन 1.5 वर्स पायाक 4 ऑपरेशन जल्दीतलो कितें परिहार कार्य केल्यार त्या सत्य जावन आशिल्लो तसो विशय ह्या अनुभव आशिल्लो विशय. एक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार नमस्कार उलयाच खंयच्या गांवांतलो उलयलो तुमी मंगळवार वागदे उलयता उलयाच निमगे क्वेश्चन केल्लाक सप्तमारी पूजस म्हणलेली ताका 2 बायले योग म्हणटाची एक ताका केळी वत वायडीक फोन उडदा म्हणटा टायमारी ताका हें करपाची परिहार करपाची कशी म्हणून समज प्रोग्राम पळयाच माम उतर दितात आनी प्रोग्राम जय 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 पळया एक्चुअली कशें म्हळ्यार सप्तमारी कूज स्वय म्हूण जाल्यार त्या सप्तमार आशिल्लो तो कूज कितलो तीव्रतेचो कितलो म्हळ्यार हानिकारक कूज म्हूण पळोवका म्हणून पळोवका सप्तम वय आता वृश्चिक राशी सप्तम जाल्यार मेष राशी सप्तम जाल्यार स्वक्षेत्र कर्काटक जाल्यार नीच मकर जाल्यार उच्च कसं न्ही तोंदर ना म्हणून सांगता तिन्नीचे योगकारक सिंह लग्नाक योगकारक जाता कुजू योगकारक जाता
म्हणताना तवय जलारी योगकारक जावन आशिल्लो तसलो कुजी जलारी कसं नाही तोंदर दिना तसलं तिन्हीचे. सप्तमा कूज म्हूण लॅक नाही त्या स्थान त्या पळोवक जाता जाता तुमगेले विमर्श करूंक जाता म्हणाले वय, आणि गुरुल ಒಟ್ಟು असल्यारी गुरु संगातीर असल्यारी सप्तमा कुज दोषात कांय तोंदर जायना मागीर तांणी निमील अनेक ताका परिहार हय ताका एक पर्याय कोपास येता ताजे पशी पुढे एक कॉलर आसा आमगेला हॅलो नमस्कार माम उलयाची नमस्कार बर्मन म्हणजे नाव श्रीराम भटमण उलयाची क्वेश्चन निंबिया तुमगेले म्हणजे डेट ऑफ बर्थ ओड ना तुमगेले प्रश्न डेट ऑफ बर्थ नाका प्रश्न कसा सांगायचे म्हणजे सर हांव आतां कॉलेज काम करता आसा SPMP कॉलेज तुका हां ते कॉलेज कॉलेज ते हां जाल्यार ते कॉलेजान म्हाका अशी कायम जायची कशी टेम्पररी आसता तागेले उद्योग कायम जातो म्हणाल प्रश्न तांगेले परमनंट जाता की कशी तागेले एक नंबर नेमको की नक्षत्र खंयचे नक्षत्र खंयचे तुमगेले म्हणजे पुनरसु नक्षत्र मिथुन राशी ಪುನರ್ವಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಹೌದು 11/10/1990 ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹ್ಮ್ 11/10/1990 असं असं ತಂಗಲ್ ರಾಶಿचे लक्षणादवरून पळयला रे सप्तमाक ऐक लाईन असत हां राशीच्या लक्षणादवरून पळयला सप्तमाक सप्तमाधिपती जावन आशिल्लो तसलो एकादशात आत्ताची आणि तांगेल राशीचे गोचर गोचराक आमी एक ताळ मेळ करून पळयला रे सप्तमा गोचरार गुरू सप्तमाधिपती जावन घेवन आशिल्लो एकादशार आसा वृत्तीक वृत्तिस्थानाधिपती तो वचून घेवन हे म्हळ्यार तांकां मेळटा की ना म्हणून प्रश्न म्हळ्यार कायम जातची कशी कळलं कळलं एक प्रश्न आणि कळलं. दोन्हीचे वृत्तीचे अधिपती जर दोन्ही एकादशारी एक जरा रे तो ವೃತ್ತಿಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ರಾಹು ಒಟ್ಟು ಬಸ್ಲೋ ಹಂಗೆ ಸಪ್ತಮಾರ ಮಾಂದೇಶ म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಜತ್ತ ಏಕೈ ಕೊಣಲೆ ನಮ್ಮ ರೀ ವಿಂಗಡ ಇನ್ನಿತರ ಬಾಯಿಚದಕ್ಕೂ ಮೇಳ್ನ ದಶಿ ಜಾವತ್ತು ಸಲ ಸಂಭವಸ ಜನರಿ ಪ್ರಯತ್ನ केल्यार जाता प्रयत्न केला जाता दैवानुग्रह जावक दैविक अनुष्ठान केल्यार भारी चांग मेगे लेकार जाता तांकां ಸ್ವಲ್ಪ ಜತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಜತ್ತ ಮುಂಚಿತಾನೆ कथा परिहार करता परिहार कसं ना दैविक सकाळी उठान घेऊन हा गायत्री मंत्र जप करा इथे म्हणणारे तंतो अंतःशत्रुनिपीडनम परिभवम तद्गर्भ भंगम वदेत म्हणता हा अंतःशत्रुनिपीडनम म्हणारे गोत आम्ही ते भितर आशिल्ले कोणाला एक निमित्यान मागचे वचत असल संभव असं म्हणता तसे जलाल निमित्ती सप्तमाची फला संख्या तशा निमित्ती व्यावहारिक स्थान ते तशा निमित्ती तुम्ही दैविक गायत्री मंत्र जपू आणि सकाळी तुम्ही कामावची पुढे तुप्पा देऊ द्यावा एकदा दवरा निरंतर 48 दिवस दवरून घेऊन देवाला प्रार्थना करा आणि तुमका कसं ते जाऊ तुमगेल प्रयत्न कसं नसतं ते करा जाता धन्यवाद कॉल केला तुमका तशी तावळी सप्तमाकुजा परिहार तुम्ही एक सांगता आशिल्ले हां सप्तमाक परिहार कसं सांगता होणारी तो दोष वच्चाक परिहार नाही त्या आणि कुजाला सप्तमा निमित्यार केवल विधवा विधवत्व विधुरत्व म्हणून नाही बाय म्हणा 2 वर्डीक जत्ता म्हणाले त्या मात्र नाही ಕೆಲವು ಜನ ಸಪ್ತಮ ಅಂತ ಕೂಜ ಅಸುನಿ ತಾನು ಒಟ್ಟು ಅಸ್ತಾಜಿ ಜಲರಿ ತಂಗೆಲ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತೂ ಪ್ರೀತಿ विश्वासाची ಕೊರತೆ येऊत सले आणि सदा संघर्षमय जीवन यावे सांगता ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮಗೆ सप्तमारे ಕೂಜ आमकां काही जाय म्हणून तशी नाही त्या संघर्षमय जीवन आणि ಕೆಲವು ಜನ जेवचे आसा या भारी इंटरेस्टिंग कसं नाही म्हणारे सप्तमार ಕೂಜ शिले मेगेल अनुभव आहे सप्तमार ಕೂಜ शिल तसले मनुष्याक तो दूर वचू रप्ता ओटो असताचे वर्ल्डिक विच्छेदन कसले जाय ना ओटो असता दूर असता करेक्ट त्या पुरा ताजे लक्षण ते ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार मामू ನಾನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಲಪ್ಪಿ ಉದ್ಯಮ ಮಿಜಲ್ರಾವ್ ಪ್ರತಿಮಲ್ಲೇ ಹಾ ಅವ ಮಿಗಲೆ ಬರ್ದು ಕೈಗೆ ಆಯ್ನತ್ತೆ ನಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ वर्डिक वर्दिಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ तुमगेले वर्डिक ಮಿಗಲೆ ವರ್ದಿ ಕೈಗೆ ಆಯ್ನ 42 ಏಜ್ ಇದೆ ओके 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 तांगेल 42 वर्ष वर्ल्डिक जायनी योगु केदना आसा मला प्रश्न नक्षत्र राशी नक्षत्र कंचे तुमगेले ಮಿಗಲ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ತ डेट ऑफ बर्थ नका राशी कंचे नक्षत्र नहीं राशी
चिंगण राशी खंयची राशी चिंगण राशी सिंहराशी चिंगण वाट नक्षत्र कसं ना नक्षत्र पूर पूर्ण पडायची सिंहराशी सिंहराशी सप्तम स्थानारी आता त्यांनी निमगे राशी दाखवून सप्तम हर्षेन लेट सप्तम हर्षेन असल्यारी केन्ना हें कशें म्हणारे शनी सप्तमार असल्यारी विफला भवन्ति विलग्नात असते विफला भवन्ति म्हणता म्हणारे वर्डीक जेवचे सोणा एके वर्डीक जेवचे लेट करता म्हणून कसं करूयात त्या विशयान ताका त्या सप्तम षष्ठाधिपत जावन सप्तमा रित्या बसलो ताचे दोष कसो न्हय हें पळोवपाक जाता कळ्ळें म्हणारे ताका रोगान बहून दुष्कृतीम म्हणारे आमगेले फुडले आमगेले प्रारब्धाचे विशय आसा कुटुंबाचे विशय आसा वारडीक जायना तशी राबची तसल कसं की एक दोष आसा त्या विशयान चिके कुलंकुश पळोवन घेवन हे कसं म्हणारे माम? नमस्कार ऐकत आसवा तुमगेला अंतू ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಜಾವನು ತೆ ಪೊಳಕ ಜತ್ತ ಮಳರಿ ತಂತು ವಿಂಗಡ कसले दोष शाके पुरो म्हूण सांगचे बट मामान तस देखून तुमगे लड़की कोणी एक लायक ज्योतिषस मोंजलारी तांकां दाखयाची डिटेल पळयाची म्हळ्यार तांतू शॉर्ट टर्म म्हणटात ते एट प्रेझेंट ताणें सांगची कसं म्हळ्यार वयच्यान पळयतना स्लो म्हूण हांगा दिसता जाल्यार ते कसं लायक म्हूण डिटेल जावन पळोवका जाता म्हण जय तुवें धन्यवाद कॉल केला तशें तुमी एक उदाहरण सांगता आशिल्ली सप्तमा पुजाचे हय दूर वचून तो एक म्हळ्यार अमेरिकागी हांगा वचून राबता एके दुबय वचून राबता खंयी 2 वर्सां एक वेळा 1 वर्सा एक वेळा 3 वर्सां एक वेळा येता खंडीत त्या विरहाची आणि त्यांनी परिहारा विषयी मिळालो होय दोष असं म्हणजे जाल्यार कसा परिहार ताका आमगेले कर्मविपाकांतू ताका शास्त्रीय जावन आशिल्लो परिहार सांगला तांतू त्यांनी चुकून एक म्हणली कसं म्हणा उर्धा मूर्त दिवस कदली विवाह म्हणली त्यांनी उर्धा मूर्त जयना त्या जायना आणि कदळी विवाह नाही म्हणारे कदळी विवाह आसा कदळी विवाह अर्कविवाह कुंभविवाह म्हणून अशी पंचविवाह संस्कार असता का पंचविवाह सांगता ज्याला कुंभविवाह चिलीक चल्ल्यांक न्हय ते आनी कदळी विवाह म्हणून करता ज्याला कदळी विवाह केन्ना करचे म्हणारी ताका शास्त्रोक्त जावन सांगता कशी म्हणारी मालगड भावाक वारडीक जायना अशी दोनीच्याक वारडीक जावं जाल्यार त्या मालगड्याक कदळी विवाह करून घेवन दोनीच्या वारडीक कोरका म्हणून सांगता कशें कळ्ळें आमकां कळ्ळें सुरवेक केन्ना मालगड्या वालडीक जावका जाल्यार दोनीच्याक अगत्य जावन अनिवार्यता येयला वालडीक जावचे तो वारडीक जायना वालडीक जायना तशें म्हणून तक्क ते दोश येवचे तक्क ते वापस तागेले आनीक विलंब जावचे ना आनी ताक सोड हाण वारडीक गेला तसं दोष येता म्हणून सांगता मालगड्या कोरका मालगड्या कोरका म्हणून एक शास्त्र मागीर अर्कविवाह समंजस विवाह ओके अर्कविवाह कोरका ओके आनी कॉलर समगेलो टू नमस्कार हॅलो तुम्ही तुमगे मोबायलान तू म्यूट करायची ओके खंयच्या पळयता आसा तुम्ही आमी मोबायलान तुम्ही उलयल्या लडिता ऐकत नाही तुम्ही खंयच्या पळयता आसा प्रोग्राम मोबायलान लाऊड स्पीकर ऑफ करा 1 मिनिट उलयाची हॅलो आता उलयाची हा तुम्ही न्यूज केला बट नंबर बसला मला उलयाची प्रश्न घ्या हा आमगेल्या यजमानाचे किती आराम ना हा तुम्हाला समय 10 महिने झाले आराम ना बिझनेस लॉस चलतो मैं बंद जेवच मटा काही ना असल परिस्थिती कसा लायला म्हणून तुमगे प्रश्न नक्षत्र सांगा बमणाला ऍक्च्युअली ते करेक्ट नक्षत्र म्हणून नाही आम्ही गेले नक्षत्र आजोळा म्हणून फोन केलं अशी सांगेल म्हणारे अशी दनेक म्हणारे अनिवार्य नक्षत्र वृश्चिक राशी म्हणून सांगतात ते करेक्ट नाही टाइमिंग नाही डेट नाही करेक्ट नाही म्हणतात नक्षत्र सांगा मूल नक्षत्र धनुराशी मूल नक्षत्र धनुराशी तुम्ही काम करायची डिस्टर्बन्स येता आसा फोन दवरायची आणि मोबायलान पळयात उत्तर दितात इथे ओके
ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿ. ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ರಾಶಿದವ್ರು ಪಡೆಯಲ್ಲ ರೀ. ರಾಶಿದಕ್ಕೂ ಸಪ್ತಮ ಬಾಮಣಕ್ಕೆ ಪಡೋಚೆ ನೀವ ಸಪ್ತಮ ಸಪ್ತಮಕ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಬುಧು तो आज रवि वट्टू असतोच ना. तशलनिमित्ते सप्तमाचो तो सप्तमाधिपति दुस्थे लग्नपतो निरोधनम उपैति अज्ञातवासं भयं व्याध्यादीन अपरक्रियाभिगमनं स्थानच्युतिं चापदं म्हणता. एक तत्काल रूपार ತಂಗ ರಾಶಿ ಇರದಕ್ಕೂ ಕಾಣು ಸಪ್ತಮಾಚ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯ ವಿಷಯ ಪಳೈತಾನ तो वचन अस्त जल निमित्ती अस्त दुस्थ म्हणून लॅक अस्त म्हणा दुस्त म्हणून लॅक म्हणताना खंडी जाऊन व्याधी दुस्थे लग्नपतो निरोधनम उपैति अज्ञातवासम म्हणा रे खै वच्चे नक्का घरांत बशा भय मानसिक जाऊन मला समाधान नाशी असे मनस्थिती समनाशी ग्रहगतीचे लक्षण कसं करतात बुधू विष्णु कोप म्हणून सांगा कृष्णापचारोद्भवम बुधाक सांगताना बुधाक आणि गुरुक तेंची सांगता म्हणून विष्णुकोपादी अरे तंगेला कसं की देवता आराधना तंगेला मलगड्याला कोरून येईल तसं देवता आराधने निमित्ती कुलदेवतगी याके तनी विष्णु सहस्रनाम वय असलं ताजी निमित्त आराधना त्या कोरका विष्णु सहस्रनाम भारी छान विष्णु सहस्रनाम कोरका विष्णु सहस्रनाम वज्जुका बुधवारचे वय वज्जला लाईक नित्य नित्य केलं नित्य पठन केलं भारी छान बुधवार म्हणे तुम्ही कोरचा आणि जाव का जला रे कसं नाही तंगेल मला जातक तनी चांग ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಡಿಟೇಲ್ ಜಾನೆ ಪಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಳೆಯಾಚೆ ಮನಸ तसे अनेक कॉलर आमगे लोटू नमस्कार नमस्कार उलयाचे तुम्ही कंची गावात राहलाचे ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಗಲ್ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೋಡು उलया जॉब ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಲ್ಲ एक ವರ್ಷದಿಂದ दुसरे जॉब ट्राय करतात हा कंचा हँग असताना ओके आता तुम काम असवा करतो ओके आता एक काम आरसत आणि विंगड काम ಆಗ್ತಾನೆ ट्राय करता असाची तर मेलतोय म्हणाल विषय तुम्ही नक्षत्र सांगतावा कृतिका नक्षत्र मेषकी वृषभ 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 राशि कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र प्रजगल कर्म कर्मस्थानाधिपती कर्मारीची तो शनी कर्म अर्जल्लो पापग्रहान केंद्रेषु कोणेषु शुभस्थितेषु पापेषु केंद्राष्टमवर्जितेषु सर्वार्थसिद्धिं प्रविदन्नराणां विपर्यस्योपि विपर्यस्याथ म्हणून म्हणजे पापग्रहान केंद्र असलं तर आम्ही तक्का चांगफल सांगू जायना शनी बसला तो वचन ಏನು कर्मस्थानारी भाग्यस्थानाधिपती वैतो म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬಾಚೆ ಲಕ್ಷಣ ದಿಸ್ತಂಗ ಕೆಲವ एक वर्ष चालतं विळंबाची दिसतं असं दैविक कसं नाही परिहार करची चांग कसं करूया कसं करूयात म्हणा रे विष्णु सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम बारी चांग विष्णु सहस्रनाम 48 दिवस सकाळी संಜೆ पारायण करायची सकाळी संಜೆ 2 वेळा कोका विष्णु सहस्रनाम वज्जला वाजू पुढे ना पुढे वाजते हा वाजू का कोळ वाजून गोतस की म्हणारी ऐकूनो कसले पळोनो ऐकून ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ तुमका ते शिकू का म्हणजे रे यूथ ऑफ जीएसबी यूट्यूब आत पळय विष्णु सहस्रनाम लर्निंग म्हणस ते ಸ್ವಲ್ಪ व्हिडिओ पळले तुम्ही मला फर्स्ट टाइम वाजूची ना एक 2-3 दिवस तुमके एक आयडी मेलता त्यांनी प्रॅक्टिस करायची तुम्ही प्रॅक्टिस केली कुठे मागे तुमके 20 मिनिट पुरो समा तुम्ही प्रॅक्टिस करतात न बटो विष्णु सहस्रनाम की 20 मिनिट पुरो सकाळी एक 20 मिनिट संजय एक 20 मिनिट या तुम्ही कांदवर कचीची 48 दिवस करा कसं की एक म्हणारे अडचण असं त्या निवृत्ती जाऊ ज्याला दैवानुग्रह सहाय जाऊ का तुम्ही ह्या करायची खंडित तुम्ही काम देता जयत नमस्कार नमस्कार तशी जे विष्णु सहस्रनाम हंकाई पुढली कॉलर आके त्यांनी सांगल्या तुमका गोतना येदोल पळोनो गोतना विष्णु सहस्रनाम लक्षणा गोतना म्हणून असताचे ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ तशी म्हणताना तुम्ही पळयाची आमगेले यूथ ऑफ जीएसबी विष्णु सहस्रनाम शिकोचे एक व्हिडिओ असं ते ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 एपिसोड पळेला रे तुम कशी उच्चार करू का काही विसर्ग ह्या ते पुरायत काही कशी वाजू का म्हणाले एक ಸ್ವಲ್ಪ तुमका माहिती मिळतं ते पळोनो जाऊ का जला रे तुम्ही शिकूयात तशी तवळे कंची विषय सांगता असेल बोटो
आता तुम्ही सप्तमाचे विषय सांगले आता व्यस्त म्हणून आता ಕೆಲವು ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ म्हणले क्या होय बुधादित्य योग भारी चांग जरा रे बुधादित्य अंद मला रे बुधान रवी लोटा अस्त जेवचनज असतं ज्याला कुठे त्या कंची ग्रह असल्याने त्याचे लक्षण अस्त जेवचनज आणि 3 डिग्री भितर असलं रे ते अस्त जाता अस्त ज्याला अर्थ केलाय या मेळना पवर मेळना कसं मोढो शशींदुजव कृशशशी मंदश्चर उपस्थित म्हणून आमकां ಕೆಲವು ಜನ म्हणारी ಕೆಲವು ಜನ सांगतात बुधाक मौढ्यदोषो ज्ञसितानां मौढ्यदोषो नास्ति म्हणून ಕೆಲವು जन ते अपवाद घालोस म्हणारी आका बुधाक मौढ्यदोष ना म्हणून बट तशी जायना ते इत्याक म्हणारी आमकां प्रश्न मार्गांतू सांगता कसं म्हणारी शशी इंदुजव आनी पुरा म्हणारी मोढ जालें म्हणून जालें मोढ म्हळ्यार अस्त जालें म्हणून जालें ती ताची मस्त जावन अशें फल सांगता म्हळ्यार वायट फल सांगता म्हणटाना खंडीत ते तशें ना म्हणून म्हगेलो अभिप्राय आणि तुमकां हे कार्यक्रम सीधा प्रसार आहे लाईव्हवर जाता आसा तुम्ही कोणेय तांतू आत्ता प्रोग्राम जाता आसतना तुमगेले कसलेय क्वेश्चन्स कमेंट्स मुखांतर घाल्ली म्हणजे ते घेवचे जायना इथं म्हळ्यार फेसबुक यूट्यूब जियो टीव्ही पुरेंद मस्तान तू जाता आस देखून तुमकां फोनाचे एक ऑप्शन दवरला तुम्ही कसा क्वेश्चन आसला री फोनांतू निंबूका म्हणून ह्या लाईव्हांत हांव तुमगे लागीं निमगोन घेता तशी आणि ಕೆಲವು आता तुमकां अनुभव जाता म्हणून मस्त कडेन अनुभव जाता तसंच कसले एक ज्योतिषा विशयारी तुमकां एक सांगता म्हणून दिसता की खंयचे एक घरा प्रश्न की खंयचे एक हां म्हणारी ಕೆಲವು कशी म्हणारी आमगेले ज्योतिष आणि विज्ञानाक मस्त एक संबंध असता एक सांगू गेला उन्माद लक्षण म्हणून असं ते आमगेले प्रश्न मार्गान सांगता उन्माद लक्षण म्हणून कळलं तुमकां एक मानसीक जावन एक स्थिर नाशी असचे मानसीक पीड अशें पळोवचें समजता उलोवचें समजता एक डिप्रेशन अशें आशिल्लें तशें जाल्यार आमकां म्हळ्यार प्रश्न मार्गांत कुटुंबांत सगळी मानसीक दोष आशिल्लो जाल्यार ಕೆಲವು संतती आसाची ಕೆಲವು लोक आसाचे म्हणून दिसून येताना ते स्पश्ट जावन वय जाता आसता ಕೆಲವು जनांक कळना म्हळ्यार बाह्य जावन कळना जाल्यार आंतर्य जावन ಕೆಲವು जन मुचून दवरचे म्हळ्यार सांगना शिरपचे कळना शिरपचे ते तशी दवरून घेवन मागीर ते खेळ जावचे अशी पुरा लक्षण आसता असं आमकां दिसून आयला तितलं मात्र नाही अपस्मार योग ते आनी व्हडले एक इंट्रस्टींग म्हणचे अपस्मार म्हणारे फिट्स आमकां सांगता मंदे रंध्रगते कळवा म्हणारे शनीन अष्टमार आसून घेवन राहून त्रिकोणार असल्यारी राहून त्रिकोणार आस म्हणून जाल्यार अपस्मार योग सांगता अपस्मार योग तसो ते अपस्माराचे योग आमकां प्रश्न मार्गार दिसलो म्हणून जाल्यार थंय त्या कडेन म्हळ्यार त्या संबंदात अपस्मार आसा म्हणून खंडीत सांग येता आसता हें पुरा भारी म्हळ्यार एक विज्ञानाक आनी तसं असं की तुम्ही पळयला असं तसं जाल्लेलें आसा त्या जाल्लेलें आसा दोनीची कशी म्हणारी हें सांगता खंयचे म्हणारी एक मरणाचें लक्षण केलें भारी उत्सुकाचे ते शैलाग्राभिहतस्य सूर्यशशिनो मंदश्चरिपस्थितो अशी सांगता म्हळ्यार शैलाग्राभिहतस्य सूर्यशशिनो म्हळ्यार पळय तुमगे कुटुंबाचो कोण एक वयर दखून पोण मेल्लो तसलें एक लक्षण तेंची आमकां हांतू सांगता शैलाग्राभिहतस्य सूर्यशशिनो म्हळ्यार वयर दखून पडलें तसलें एक लक्षण ते खंयचे ते कॉम्बिनेशन म्हळ्यार ग्रहाचें कॉम्बिनेशन तो सांगता तेन्ना ते सांगलें म्हणजे ते सत्य आसता वय एकलो वयर दखून पडलेलो आसा माड्यार दखून पडलेलो एका रुखार दखून पडलेलो तुमकां कशी आता उज्ज्या तुलान लक्षण उदका तुलान लक्षण ते पुरो एक ग्रह संबंध उदका तुलान म्हळ्यार तुम्ही चंद्र आनी बहुशा रवी आनी चंद्राक कन्यायां वय उष्णग्रयोः ते खंयचे चारी मूल्य राशी म्हळ्यार मिथुन कन्या आनी धनु मीना हांतो रवी शशीला योगार असं म्हणून जाल्यार रवी शशींक कसं न्ही ते चार राशीक असं म्हणून जाल्यार खंडीत जावन हे उदकां पडलें तसं लक्षण म्हणून सांगता ते वेळी सांगू जाता अशी जात म्हळ्यार त्या लक्षणा प्रश्ना मार्गा प्रकार त्या ग्रहाची स्थितीक आनी थंय जावची तसं जाल्यार थंय चल्लाल तसं जाल्यार म्हळ्यार भूतकालांतू जाल्लाल तसं केलो सत्य जावन आसता ओके
आमगेलोट अनेक कॉलर आसा. नमस्कार. हॅलो नमस्कार मॅम. उलयाची. हा वरदराज नाईक म्हणून बँगलोरातून उलयताय. निमगे प्रश्न निमगे तुमगे. आमगेले चेन्नईला वाल्डिके ಬಗ್ಗೆ उलयताशिल्ले. वळ्ळीक केदना जाता म्हणवा. वय 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 बटन. ओके तगेले राशी नक्षत्र सांगतावा. तगेल राशी मकर राशी. नक्षत्र श्रवण नक्षत्र. कितले वर्ष जाल ताका आता. तक पर जुलै ऐनरी 28 बर जप्ता. 28 वर्ष. 28 वर. मकर राशी. मकर राशी. ಕೂಜನೆ ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟು. ಕೂಜನಿ ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟು ज्याला एक कसं म्हणा शुक्रान सप्तमा राशीला वर्डिके शीघ्र विवाहाचे फल आता ताने निमगिलाले अक्का ತಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ವೈ ಸೂಕ್ತ ಸ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಯೋಗ ಅಶಿಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಭೃಗುಮಂಗಲ ಯೋಗು ಭೃಗುಮಂಗಲ ಯೋಗ ಅಶಿಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಲ ಆರಾಧನಾ काही लक्ष्मी नरसिंह देवालय अंतू एक 4 वार वचन घेऊन प्रार्थना केल्या री मेकेला कार्य हाक एक चांग सोयरी शीघ्रात इथे निमिला राशीचे लक्षण आत्ता आत्ता सुच्च असेल ग्रह लक्षण प्रकार आके शीघ्र विवाह योगस उंदिस्ता मम तकत वळ्ळिके योगु ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾವನ ಅಸ್ತಕ हा हा जायत बा तुम्ही आता वय 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 लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानಕ್ಕೆ जो लगेच मोंजलाडी एक 4 वारोचुनु तुमगेला प्रकार एक आराधन करून ते भेट दिवनु ते कसले सायसला सेव केले मोंजलाडी शीघ्राती शीघ्र जत्ता म्हणून सांगता ಇದೆ. हा जायत बट मग जायत बट धन्यवाद. मस्त थँक्स. धन्यवाद. थँक्स. आता एक आता तुम्ही लक्ष्मी नरसिंह देवाला आराधना म्हणलं तसे एक ग्राहक एक वळ्ळिके संबंध आराधना असके एक उदाहरण दिवच जाल्यार तुम्ही. वय आता आम भृगुमंगल योग म्हणलाय कुज शुक्र योग लक्ष्मी नरसिंहाक सांगता तशी ताची कधी ते सांगणार उमामहेश्वराला सांगता रवी आम्ही रुद्राला सांगचे म्हणता रवी बाधकाचे स्थान दाखयता सोय फोटो दंपती अशिले उमामहेश्वरा पूजा सांगता रवेनी रवेनी चंद्र असले रवेनी बुधू रवेनी शुक्रू अशी कॉम्बिनेशन अस्वय म्हणजे तका उमामहेश्वराला पूजा अशी असं म्हणजे कुज शुक्राच्या लक्ष्मी नरसिंहाल पूजा शनिकनी हाका कुजाक एके शनिकनी शुक्र कॉम्बिनेशन असं म्हणजे श्रीवल्ली सहित सुब्रह्मण्य श्रीवल्ली सहित आता सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्याक बारी सुब्रह्मण्य देवस्थान तू केला श्रीवल्ली म्हणा त्याला बायला सुब्रह्मण्याला आराधना या सांगताची मारी फलप्रत्य जत्ता तशी त्यात हक्का हमारी कुजा कनी शनी जलारी सुब्रह्मण्यूची भारी चांग आराधना कुज शुक्राली होती की कुज शुक्राल कसने दोषस म्हणजे कुज शनीला सुब्रह्मण्याक सांगताजी अशी त्यात एक पळोवन घेऊन ग्रहाची स्थिती आणि ग्रहाचे संयोग पळोवन घेऊन तक परिहार संचित असेल क्रम अंतु ग्रहाची स्थिती ग्रहाचे संयोग ग्रहाची दृष्टी हे पळोवन घेऊन परिहार सांगत असेल सांगा जाता होय. ओके अनेक कॉलर समगिलोटू नमस्कार उलयाची हा हा जायत बा उलयाची हा आता निम्गे एक मिनिट हा तुम्ही असेल कडे नेटवर्क समजवा नेटवर्क समनात करेक्ट ऐका ना नाव माहिती मिळालेलं आहे हा उलया ना स्पष्ट ना अनेक तुम्ही उलेला कटकट ऐकता सांगा लास्ट एक पटी निम्बिया एक हॅलो हा उलया मीगल दुवेल सोयरिके ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಾತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ दुवेल हा वय केदन जत्त म्हणो वळ्ळिक वय मला सोयरीक परल ऐकला लग घेतवत्ता कळलं तुमगेला वर्ष कितले दुवेक 27 विशाख नक्षत्र वृश्चिक राशी हा वय आणि तिक सप्तम पूजन शेणच
सप्तमारी कुज शनि दोन योग असं म्हणजे रे ಜಾತಕ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಪಳೈತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ करताजी हा कुजशनी मंदार योगस्तु मंदार योग म्हणतात कमी मंदार योग भारी म्हणणारी विपरीत फल परिणाम देऊ तसं तसले जातक पोळो का जत्ता एक जावनु आणि तक एक परिहार मंदार शांती म्हणून असतं ती मंदार शांती केल्या रे तक परिहार म्हणून संगीत परिहार जाऊच कतीरी आणि शीघ्र विवाह कतीरी तक संगीत मंदार शांती आणि स्वयंवर पार्वती पूजा ह्या दोन्ही तुम्ही करसून घेतल्यावर बारीक चांग म्हणून दिसता जयत नाव जयत मामा जयत धन्यवाद थँक्यू थँक्यू आणि तुमके एक 10 निमिषाचे एक अवकाश असतं कोणी कॉल करता म्हणजे रे सीधा प्रश्न निमिता म्हणजे रे लाईव्ह आणतो एक 10 निमिषात तुमके एक अवकाश असं तुम्ही निंबू येतो त्याचं विंगड ग्राहक विंगड देवाला आराधन सांगता आता नॉर्मल जाऊन एक वल्डिक जाय ना म्हणले की संन्यास योग म्हण कसं नाही एक तुमगेला कोणी संन्यास योगाच्या इले म्हणले की तर तुम्ही डायरेक्ट सांगता की ना तू वल्डिक जाय ना म्हणून सांगता की जातक पडून तुम्ही कशी विमर्श करताची वर्डिक जायना ते असो तसं योग असाची तका मी संन्यास योग म्हणताची पारिव्राज योग म्हणतात शनी संबंध संगीत असेल ते शनी संबंध सप्तमाक असेल तसं पापग्रहाचे दृष्टी इत्यादी शनी संबंध इत्यादी पळून घेऊन त्या बारी पळवून सांगा जाता ಕೆಲವು ಜನ कशी म्हणणारी तगेला मध्यायुनंतर विवाह जाऊ तसले योग असतं मध्यायुनंतर मला कळणं 50 वर्ष योग असतं ಕೆಲವು ಜನ मध्यायुनंतर योग वर्डी जो योग असता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ वर्डिकेचे योग ना म्हणू म्हणारे योग वर्डिक ना म्हणू अंतू कशी म्हणारे त्या पुरा योग कशी दाखवची म्हणारे प्रारब्धवशात प्रारब्ध म्हणा पुढले म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही कर्मविपाक पळोक जातात त्या पुरा पळोचे चिकेची क्लिष्टकराच विषय धर्मेश्वरेणैव चिंत्य पूर्वजन्मवृत्तम म्हणून सांगता फलदीपिकेंದು धर्मेश्वरेणैव चिंत्य म्हणारे नवमाधिपती निमित्तान चिंतन कोरून घेऊन हाक वर्डिके कसला ತೊಂದರೆ म्हणून घेऊन पळोक म्हणून सांगता ते ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲಂಕುಷ पळोवन घेऊन ताका परिहार कोरक जाता अंतू वर्डिके म्हणारे स्त्री हेतू निमित्ती ताका वर्डिके ತೊಂದರೆ स्त्री हेतू म्हणा पुढले जन्माचे स्त्री हेतू निमित्त ताका वर्डी जायनाशी लक्षण पुरं सांगता ते पळोवन घेऊन ताका जावं ಸ್ವಲ್ಪ परिहार केल्यारी जाऊची तसल साध्यतेस ओके अनेक कॉलर समगेलो टू नमस्कार हा नमस्कार मी नाव सायनाथ म्हणतो ना खंयच्या गावात उरलो तुम्ही उडपी उलयाच मिगल डेट ऑफ बर्थ 27/10/1971 तुम्ही नक्षत्र राशी सांगा नक्षत्र नाही राशी मकर राशी आणि श्रावण नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र वा श्रवण के नाही श्रावण नक्षत्र मकर राशी प्रश्न कसा क्वेश्चन कसा ना क्वेश्चन या पण कशी असं म्हणतात निवृत्त या पटी कशी म्हणू वय तुमगे एज कितला म्हाका जल आपण असलेला या पटी कशी म्हणारी मला कसं म्हणाले म्हाका उद्योगावर दिवस कशी एक तत्कालाचे एक विषय समोर सोडा हां श्रवणा नक्षत्र मकर राशी म्हणाल ना वय श्रवणा नक्षत्र मकर राशी का 7.5 शेनेस चतुर्थार गुरु म्हणतात दैव बल उणे 7.5 शनी असं दैविक बल ना म्हणून सांगता आम्ही चतुर्थार निमित्ती प्रधान या तिन्ही ग्रहांनी कसं कोरक तिन्ही ग्रहाच्या संख्या एक कसं नाही म्हणणारे 7.5 शनी का सोमवारच्या ईश्वराला आराधना शनिवारच्या हनुमंताला कसं रे नमस्कारगी भेटीगी इत्यादी करते त्या तोंड पडून त्याला घालची इथल्या आणि गुरु तो चतुर्थ राशी निमित्ती ह्यावेळी चांगणे गुरुले श्रीमती विष्णु आराधना विष्णु सहस्रनाम इत्यादी राहु चतुर्थ राशी निमित्ती राहु गुरु योग यापंता गुरुचंडाल योग
गुरुजंडाल योग अशील निमित्ती या जातकाक ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯची वय म्हणताना गुरुचंडाल योगाची निमित्तान करताना सुब्रह्मण्याला आराधना हे तिथली तुम्ही तत्काल करायच मग मी तर बट मग ओके आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ अशें तुम कॉल कर जाल्यार कॉल करून निमगू येता बट हांव तुमगेले एक मोबायल नंबर एक सांगून सोडायची बट मला एक मोबायल नंबर सांगताची ते नोट करून तांणी कॉल करेत तुमी नो बट तांणी फ्री आसल्यार करताच कॉल ना म्हणजे फ्री आशिल्ले वेळार तांणी पळोवन तुमकां रिटर्न कॉल करतलेच तुमगेले एक नंबर 9164 633 178 9164 633 178 हे मुलकी रमानाथ भट मामाल नंबर अनेक अनेक सांगायची 944 हां 85 87 995 944 85 87 995 हे नंबर नोट करून घ्या तुमगेला कसले प्रश्न असल्यार तुम्ही निमगो येता फ्री आशिल्ले वेळार बट मग कॉल करता तशें म्हणून एक टायम सेन्स दवरून घेवची रात्री 10 गंटनंतर 1 गंटनंतर त्या पळय कॉल करनाच म्हणून आमकां गोत जाल्यार सांगचें इता म्हळ्यार केलो जराल कॉल आयला हाजी बशी पूड जाल्यार तितर आमी एक लायव्ह आनी तुमकां एक इंटेक दिवन सोडताचे तशें भोवशा कॉलर आसवा आनी एक 5-10 मिनट भितर एक प्रोग्राम मुक्ताय करताची कसलेय कॉल आसल्यार हे सीधा प्रसारान तुमकां एक अवकाश मागीर तांणी तांगेले पुजे आसता विंगड विंगड कामार अशा पुरोवची मेळटा की ना म्हणून गोतना जाल्यार हे एक संदर्भान तुमी सीधा प्रसारार लायव्हार तुमकां प्रश्न निमगोवचे एक अवकाश खंडीतय आसा आनी बट तुमगेले ज्योतिश्य म्हण म्हणटाना ಕೆಲವು ಜನ ತರ್ಕಾಕ म्हण येता की होय म्हणारे म्हळ्यार एक विश्वासू म्हळ्यार कितले इम्पॉर्टंट जाता ज्योतिषा वैरी विश्वासो फलदायक कशी म्हणारे मंत्रे तीर्थे द्विजे देवये होय एक मिनट आमी कॉलर उलोवन घेता मागीर त्या विशयी डिटेल उलयता तुमगे लागीं नमस्कार नमस्कार हॅलो उलयाचे चल्लाले जातकाबद्दल कसा प्रश्न कसा असेल चल्लाल विषय रे गेले एज्युकेशन बीकॉम जाल्ली हां मुखार फ्युचरा बद्दल विचारता ओके नक्षत्र आणि राशी सांगता धनिष्ठा नक्षत्र कुंभरा धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशी एज्युकेशन मुखारी कशी असतं म्हणून फ्युचर डेट ऑफ बर्थ आहे नका नका नक्षत्र राशी पोर येते धनिष्ठा कुंभराशी प्राथमिक शिक्षण द्वितीय पुढचे तुम्ही लाऊड स्पीकर ऑफ करा एक फोन दवरायची प्रोग्राम पळयात तुम्ही एक कॉलर आला एक सांगून घेता लाऊड स्पीकर एक दवर नाका तुम्ही मोबायलांत डिस्टर्बन्स येता तसं देखून तुम्ही निमगिलाल प्रश्न येता आनी उत्तर दिताची आमी कॉल कट करका जाता नेटवर्क तुमगेल्या समूहाची आमकां कम्युनिकेशन जायनी म्हण जाल्यार सांगायची प्राथमिक शिक्षण द्वितीय संख्या आणि म्हणारे प्रौढ शिक्षण మరి ముఖావేల ಶಿಕ್ಷಣ మరి ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ म्हणचे त्या पंचमार पडोवका म्हणून शास्त्र पंचमाधिपती पंचमारीची म्हणताना हानी कसं नाही म्हणारे बी.कॉम जाला अशा पुरो मुखार सुद्धा आनीक कसं नाही चांग शिक्षण कंप्युटर इत्यादी शिक्षणांत ಸ್ವಲ್ಪ आसक्ती घेऊन शिकली म्हणून जाल्यार मुखार सुद्धा तांकां बरें आसा म्हणटाना शिक्षण इतल्यारे राबोवचें आनी हें जाले कुडल्या काम पळोवचें करूनच हायर एज्युकेशन कसं नाही कोरका चांग एज्युकेशन कोरका त्या चांग एज्युकेशन करची तसं लक्षण आसता तूं ओके चांग हायर एज्युकेशन करची लक्षण आसता आता बी.कॉम जाल्ली म्हणून सांगून कुडलें काम सुद्दां त्या परत कोर नाकाची हायर एज्युकेशना नंतर ताका समजावन आशिल्ले उद्योग भविष्यभर निर्माण जाता म्हणून बट मामना सांगचें तशी आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भितर आमी कार्यक्रम मुक्ताय करता ಬಹುಶಃ आनी कॉलरस की म्हूण लायनर दिसता कॉलरस लायनारी नमस्कार नमस्कार मामूलयाची पूर्वभाद्र नक्षत्र कुंभराशी हां कसा क्वेश्चन असेल उद्योग कोणाल तुमगेले वा म्हळ्यार कसं ना उद्योग चेंज करची की ऑलरेडी चेंज करची प्लॅन ಅಂತ एज घेतली तुमगेला 33 ओके पूर्वभाद्र नक्षत्र म्हणाल ना कुंभराशी
दशम दशमाधिपति षष्ठारी धर्मकर्म योग चांग ज्याला धर्मकर्म योग ಒಟ್ಟು जाऊन बसला षष्ठारी आणि 7.5 शनी असत म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ पळोका जाता म्हणजे या तिथलं सुलभ आहे तुमका काम चेंज करू जाय ना आता काम अंतू ಸ್ವಲ್ಪ काळ सहनेर काम करचे चांग 7.5 शनी परिहार ईश्वराक प्रार्थना ಸ್ವಲ್ಪ काळ कोरका आणि ಸ್ವಲ್ಪ काळ सहनेर बैसून घेऊन यांची काम मुखारसून वरची चांग मुखारसून जाव कजल तसला तांका ओके तत्काल तुम्ही कसले चेंज करचे नका तत्काल ह्याच काम कंटिन्यू करा ಸ್ವಲ್ಪ काम वेळच्या वेळ जाता आपण सांगते बट मला धन्यवाद धन्यवाद कॉल केला लाईक तशी आणि एक कॉलर आक मात्र अवकाश या सीधा प्रसार दिताची लास्ट कॉलर एक कॉलर आक मात्र अवकाश जल्दीतले ಹೋಗಿ तुम्ही कॉल कोरेत विश्वास फलदायक म्हणून सांगली बट ज्योतिषावेरी निमित्तलांक कितले विश्वासस का नाही निमित्तलांक विश्वासस का सुरवेक त्या ज्योतिष शास्त्रावर विश्वासस का दोन्हीच्या तो कोणाला चमकाला इथं म्हणणारी आम्ही वैद्याला चमकणार तशी वैद्याला आमक चांग तगेल विश्वासस म्हणून ज्याला मात्र त्या दिलेलं औषध आमक परिणाम जाता ओके तिला निमित्तलाने विश्वास निम्मीला मात्र नामनेला तुम्ही कुतूहलार निमगुचे आणि एद्राचन सांगिले समजाय ना मग तुम्ही समजायनी म्हणून एद्रा तुमका सुरू विश्वास अस का त्या विश्वासाने एद्राच्याला निमगू का म्हणून तुम्ही शॉर्ट फॉर्म जमता जरतो लास्ट कॉलर आमगेल्या प्रोग्रामाचे नमस्कार हॅलो उलयाची कंटिन्यू तुम्ही बट ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪ್ರೂಪ ಮಾಡು उलया निम्ग्या क्वेश्चन ಈಗ ಬೈನಿ ಪುಸ್ತಕ ವಡಿಕೆ ಚೋಲು ಕಾಶಿದೆ ತಗೆಲ್ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ सांगताव ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನು ರಾಶಿ ಮಲ್ಡಿಕ ಕೆದ್ನ ಯೋಗಸ್ म्हणून ವೈ 34 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 34 ವರ್ಷ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನು ರಾಶಿ ಅಪಸ್ತೇರ ವೆನಿಂಬುದ धनु राशि राशि प्रकार 25 ऐकया क्वेश्चन उत्तर तुम्ही ऐका ह्या चालल्या बापूसच वा वापस नागेला कितले वर्ष लहान वच्चो नो एक 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ कितले प्रायर गेलतो तगेल प्राय एक 52 कसं झालंय तक लिव्हर डॅमेज जाऊन येणार श्राद्ध करतस घेऊ चाललो वय करता सर पण ह्या जातकार ಸ್ವಲ್ಪ पितृदोष दिसतो मामा कळवा तशाला मी त्या पितृदोषाची परिहार करायची हाक त्या पितृदोषानिमित्तीची वारडिके मागशी वतस म्हणून दिसता त्या पितृदोषा कसं जाव का परिहार त्या कुलंकुश पळवून घेऊन आणि आगेल बापसूला म्हणारे ताजी मागशी एके ताजी बरशी विंगडे त्यांची की पितृसंबंध दोष अस त्या कुलंकुश पळोका केवळ अजीर सांगू जाय ना अंतू पितृदोष या जातकाक पितृदोषा परिहार करू चांग म्हणून दिसता परिहार केला जाऊच पूर्व होय खंडित जाता येता तकेला वाजी पुढे जाता का ना दाखवणी अशी 2-3 वर्ष ट्राय करता ते लगलग येता चुकता एक पटी दाखवायची मला तुम्ही निमगिलाला प्रश्नाचे एक समय आणि तुम्ही म्हणाल तसं राशी त्या पुरा ಒಟ್ಟು करताना ತಂದೆ ಮಾಂದಿ ದಿಸು ನೈಲ ಮಾಂದಿ कसं म्हणारी भाग्यो धर्म दया पुण्य तपस्तात सुतात्मा नवमाधिपती वचिन्य सप्तमार बसलो आणि मांदी तक पळयता म्हणताना मांदीले चिंतन येताना अंगेल बापसूल मरण असहज हांव ताजे कितें तांगेल बाप म्हळ्यार सॉरी निमगिलाले म्हळ्यार तशें मी मित्रांक गेले बापू